दिल्लीचो सरपंच जो सुकूरचो संदीप ओझरकर त्याचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन आमचे पंच मेंबर सुकूरचे 6 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन त्याचेर मूव केल्ले आणि आयज ते कन्फर्म करपा खातीर आयज हांगा बीडीओच्या जे ऑब्जर्वर असले सेक्रेटरी असले त्यांच्या माध्यमांतून आयज ती कन्फर्मेशन मिटींग असली आणि आयज ती कन्फर्म जाल्ली आसा आणि आयज त्याचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हे कन्फर्म जावन तो देंवल्लो आसा. एक म्हाका सांगपाक बरी खोशी दिसता की अनिल पेडणेकर आमचो एक्स सरपंच सुकूरचो, संदीप मांद्रेकर, राजन पार्सेकर, संजय पेडणेकर, माया केणी, आमची मॅडम मोरजकर यांच्यानी एक बरो फुडाकार घेतलेलो आसा आज सुकूरान आणि आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन मारून आयज खरो न्याय म्हणटा तो ह्या सगळ्या पंच मेंबरांनी सुकूरकरांक दिल्लो आसा. आयज तुम्ही पळयता सुकूरान जी मनमानी चलताली ह्या सरपंचाची ती आयज कोणी तरी फुडाकार घेवन त्याची ती मनमानी मोडून उडोवपाची गरज असली. पयलीं हेच पंच मेंबर सरपंच करपी ताका आणि जेन्ना ताका सरपंच केल्लो तेन्ना ताका एक टायम पिरियड दिल्लो जो टायम पिरियड तेणी 1 वर्सान देंवपाचो आसलो आणि फुडलो सरपंच तेंच्या भितरले नियुक्त करपाचे असले. पण जेन्ना टायम येयलो तांकां करपाचो तेन्ना हो सरपंचान बीजेपीन उडकी मारली आणि एक संधी साधपाचे काम म्हणटा ते तेणीन तेन्ना केलें. सगळ्यांची मनां दुखयली. हो पळय संदीप मांद्रेकर आसा ताका सांगलें की तुका आपूण लास्ट वर्साक सरपंच करता म्हणून. आतां सरपंच पदाची ऑलरेडी 4 वर्सां कंप्लीट जाली, 5व्या वर्सान पावले. खंय सरपंच केला ताका अशी सगळ्यांक आश्वासनां अनिल पेडणेकराकूय दिली. पूण फटिंगपणां म्हणटा ती चलतली कितले दीस. एक दीस ना एक दीस ही फटिंगपणां ही लोकां फुड्यान येवपाचीच आसली. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि तांकां शाबासकी दिता ह्या आमच्या पंच मेंबरांक की तेंच्यांनी एक डेअरिंग दाखयला आणि एक डेअरिंग करून तेंच्यांनी आयज हाका डावन देंवयल्लो आसा. तेंच्या कडल्यान अपेक्षा आसा की हेंच्यांनी हो सरपंच आसतना हेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा आणि आयज जर तुमी हेतून सुकूरान पळयशात जाल्यार खंयच डेव्हलपमेंट दिसना. फकत पोस्टर लावप, चवथीक पयले आसतले व्हडले व्हडले बॅनरां लायल्या. बॅनरां लावपाच्या शिवाय तेणी डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय करूं ना. फाटले फावट तुमकां खबर आसा म्हजेरूय नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्लें आणि हो संदीप ओझरकर म्हणटा तो मेन हात आसलो. म्हाका दिसता जी कर्मां करता पळय खंय ना खंय तरी बॅग येता आणि आयज तेचेर ही कर्मां ही तेची केल्ली कर्मां तिका आयज बॅग येयल्ली येता. तेन्ना म्हजेरूय आरोप केल्लो, आरोप करूंक लावपी होच मनीस ते बॉडीक घेवन की म्हज्या कारकिर्दीन साल्वादोर द मुंदान खंयच डेव्हलपमेंट जावना म्हणून. ही पळय हांगा पाटी आसा, ही पळय ह्या पाटयेर कोणाचें नांव आसा आणि कोणी डेव्हलपमेंट केला पंचायती, ही पंचायत उबी करपाक कोणाचो हात आसा पळय हे पाटयेर नांवां दिसता. जर तो बीजेपीन गेल्लो डेव्हलपमेंटा खातीर जाल्यार जो हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा सुकूरचो आज पर्यंत कित्याक जालो ना. तेणीन जनतेक सुकूरच्या जनतेक उत्तर दिवपाची गरज आसली आणि आज नो कॉन्फिडन्स मोशन तेचेर मूव केले तेन्ना तेणी नैतीक जबाबदारी स्विकारून की आपूण ह्या गांवचे डेव्हलपमेंट कांयच करूंक शकलो ना. ही नैतीक जबाबदारी तेणी स्विकारपाची गरज आसली पण तेणी स्विकारली ना. ती नैतीक जबाबदारी स्विकारून तेणे राजीनामो दिवपाची गरज आसली पण आयज तेणी ते स्विकारूं ना. म्हणजे ह्या मनशाक कितली लालच ह्या खुर्चे पासून आसा ती पळया. आज पर्यंत तेणी रिजायन दिवना. म्हणजे स्वताचो स्वार्थ सादोवपा खातीर पॉलिटिकल आपली गेमी करपा खातीर ताका खंयच्याय तरेनी खुर्ची जाय आसली. आयज म्हाका दिसता तो जे सायडीन गेला थंयच्यानूय म्हाका दिसता एका कोणें लागीं धरूंक नाका हो दिसता. आयज खंय हो मनीस हेवटेन तेवटेन उडकी मारपी म्हाका तरी दिसता आयज घरकान्ना घाटका असो उरलेलो आसा हो मनीस. आणि अशा घातकी मनशाक म्हणटा तो कोणीच लागीं धरपाचो न्हू. असल्या मनशाक बुडोवपाची गरज आसली आणि ह्या पंच मेंबरांनी फुडाकार घेवन ताका आयज बुडयल्लो आसा. तेन्ना सगळे पंच मेंबरांक शुभेच्छा दिता. गांवची बरी उदरगत करपा खातीर सगळे जाण एकठांय रावा आणि बरी गांवची सुकूर गांवची जी कामां पेंडींग आसा, जी कामां फुडें मार्गाक लावपाक जाय ती तुमी फुडें घेवन वयतले अशी अपेक्षा बाळगिता आणि तुमची कारकिर्दी ह्या पंचायतीन बरे भाशेन जावची अशें मागता.